नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 1 किलो नुस्त्यात साधारण 4 ते 100 मिलीग्राम फॉर्मेल्डिहाइड हायकोर्टाक दिल्ल्या एफिडेविटात एफएसआयचे अदमास पंच धाव दर्शे फॉर्मेलिनाचेर ऑथॉरिटीचो अभ्यासूच ना। अनमोड बेळगाव हायवे अनिश्चित बंद, हायवेचे चल्ला रुंदीकरण, येरादारी चोरला आंबोली वाट्यां, संजीवनीक कर्नाटकांतल्यान ऊस पुरवण करतल्यांक दुष्काळात तेरावो। मायनिंग आसा तशें सुरू करूंक दिल्लींतल्यान न्हयकारा वेल्यान डिपेंडंट काचाबूल लागले मंत्री आमदारांची फाटीक, बीजेपीचे आमदार मंत्र्यांच्यो अजूनय संसद आनी कायदो दुरुस्तीच्यो काणयो। मुख्यमंत्री पर्रीकराचे हेल्थ बुलेटिनाचेर काँग्रेसीन कापासतात असल्यार कोर्टात वचचे, प्रदेश अध्यक्ष विनयाचे चॅलेंज, मोगो खंय तांचे आमदार फुटपाचो भंय, युतीत घालता फूट। काँग्रेसीक कोणाचीच खात्री दिसना, ना जुवारीचो पूल ना आपल्या आमदारांची, दोगूय खंय खात्रीचे न्ही, प्रदेश अध्यक्ष गिरीश म्हणटा तो मात निमणे खिणा मेरेन काँग्रेस मॅनूच। आणि टेबल टॉपर एफसी गोवा खडेगाड बेंगळुरू एफसीचे आव्हान, कोच लोबेरा म्हणटा घरच्या मैदानात जैताची माळ चालूच दवरपाची संद, बेंगळुरूचो छेत्री खेळूंक शकता। फॉर्मेलिनाचेर फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीचो अभ्यासूच ना। 1 किल नुस्त्यात साधारण 4 ते 100 मिलीग्राम फॉर्मेल्डिहाइड आसूंक शकता म्हूण ऑथॉरिटीचो अदमास हायकोर्टाक दिल्ल्या एफिडेविटात ऑथॉरिटीन नमूद केला। तज्ञ समितीन अजून मेरेन रिपोर्ट दिवंक नाशिल्ल्यान सध्या अदमास केला म्हूण एफएसआय सांगता। ह्या दाव्याक आधाराचे डॉक्युमेंट दाखयात, नाजाल्यार त्या तज्ञाक हाजीर करात म्हूण कोर्टान सांगला। नुस्त्यात फॉर्मेलिनाचे निसर्गीक प्रमाण कितें हें सध्या एफएसआयकूय सुद्दां नेमकें खबर ना। फॉर्मेलिनाचो इशू कितलेशाच राज्यांक बादला, तरी हे राष्ट्रीय पावंड्यावेले फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीन अजून मेरेन ते दिसेन अभ्यासूच केल्लो ना। गोंयचें प्रकरण हायकोर्टात पावलां। बुधवारा एफएसआयन हायकोर्टाक निसर्गीक फॉर्मेलिनाचेर एफिडेविट दिली। साव्या नुस्त्यात किला फाटल्यान 4 मिलीग्राम जाल्यार दर्याच्या नुस्त्यात किला फाटल्यान 100 मिलीग्राम मेरेन निसर्गीक फॉर्मेल्डिहाइड आसूंक शकता म्हूण हे ऑथॉरिटीचो मुळाव्या अभ्यासाचो अदमास। नुस्त्यातले फॉर्मेल्डिहाइडाचेर एफएसआयची तज्ञ विज्ञानीक समिती खंय अजूनय अभ्यास करता। तांकां निश्कर्श काडूंक अजून वेळ जाय म्हूण ऑथॉरिटी सांगता। तात्पर्य हें, फॉर्मेलिन एडल्टरेटेड नुस्त्याचो विशय गोंया आदी कितल्याशाच राज्यांनी गाजलो, तरी हे राष्ट्रीय फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीन त्या विशयाचो अभ्यास सुद्दां केल्लो ना। सगळे चल्ला अदमास पंचे धावो दर्शे। गोंय सरकाराचोय फॉर्मेलिन कारबार अदमास पंचेच। सरकार सध्या किलाक 4 मिलीग्राम धरूनच चलता। The High Court has directed FSSAI to produce documents supporting its contentions raised in the affidavit or to remain present the officers on Monday who has filed this affidavit. Mukesh Kumar for Prudent. मायनिंग आसा तशें सुरू करूंक दिल्लींतल्यान अलिखीत न्हयकार आयिल्ल्यान काचाबूल मायनिंग डिपेंडंट मंत्री आमदारांचे फाटीक लागल्यात। पर्रीकार सरकाराची मागणी केंद्रीय कायदो सचिवालयाक मान्य ना, तसो रिपोर्ट खंड मंत्रालयाक गेला। सेजाचे कामगार दिवचलच्या आमदारांक मेळ्ळे, कुडचडचे डिपेंडंट काब्राला कडेन पावले। बीजेपीचे मंत्री आमदार अजूनय तांकां संसदेंतल्या कायद्याच्योच काणयो सांगतात। दिवचले सेजाचे कामगार आमदार पाटणेकाराक मेळ्ळे। 20 दिसां भितर खंय बरी खबर येतली। आमकां असो अंदाज आसा की ह्या 2 दिसान कंपनी कितें तरी स्टेप घेतली, पण आतां कितें आसा तुमी कितें तरी डिसिजन जाल्यार बरेंच घेतले अशें तरी दिसता आमकां आजून पासून। पण आतां आमचो फ्युचर कशें आसा, कंपनीन जर आमकां भायर मारलें तर आमची परिस्थिती चोगल्यार कितें जातली। की कामगारांच्या भवितव्याचो निर्णय ह्या 20 दिसान घेतले हें एकूच सांगता। अख्खे दीस सांगेना तुका इतिहास, कळ्ळें तुका न्ही। अठरा गोले कुशीच येता लक्षात घे। फर्स्ट फेज जी आसा पळय, फर्स्ट फेज ही कामगारांची आसतली, तुमकां सांबाळून घेवपाची, कळ्ळें तुका न्ही। तुमकां भायर उडोवप ना। कुडचडेचे डिपेंडंट काब्राल मेरेन पावले। तो म्हणटा अधिकाऱ्यांक कडेक दवरून खंय सरकारान संसदेत कायदो हाडचो। ब्युरोक्रेसीक ओवरऑल करपाक जाय। ऑर्डिनन्स म्हणटा पळय डायरेक्टली कॅबिनेट केले, पण ऑर्डिनन्स काडले न्ही, हांव म्हाका सांगता
सो इट इज बिल एंड ओनली बिल विथ लेजिस्लेटिव्ह क्युअर जो आसपाक जाय बिफोर पार्लिमेंट सेशन जे आसा पार्लिमेंट सेशन जे चावपाचें आसा तेजे पयलीं हे मिटींग करून ते बिल वचपाक जाय. हे सेशन वचना जाल्यार इंटेन्शन कांय ना गव्हर्मेंटाचें. सो म्हाका दिसता इवन रिक्वायर्ड म्हाका आयकून येयला की GMFPF दिल्ली डेलिगेशन वचपाचें आहा. म्हाका गरज पडना हांवूय येतलो आनी हांवूय बसतलो जेवण. But right away, I am not in that position to tell you anything about it. I am neither a MP, neither a MLA, neither a minister. You are a spokesperson. You are in the debate on the mining. I am in the debate, but I have got some limitations to make announcement or to comment on any of these issues. आयुष मंत्री श्रीपाद नायका कडेनूय पावले. 2 दीस दिल्ली वतलो तेन्ना ह्या विशयाचो पाठपुरावो करता म्हूण ताणें सांगलें. गोयची मागणी कायद्यात आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात बसना म्हूण सांगून केंद्रीय कायदो सचिवालयान ती मोदी सरकाराक भायर मारूंक सांगली. इतले आसूनय BJPचे मंत्री आमदार अजूनय मायनिंग डिपेंडंटांक संसद अधिवेशन आणि कायद्याच्योच गजाली सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनमोड बेळगांव हायवे अनिश्चित बंद. रुंदीकरणाचें काम आशिल्ल्यान हो हायवे येरादारीक बंद आसतलो. मात हाचो फटको गोंयकारां बरोबर संजीवनी साखर कारखानो आनी कारखाने ऊस पुरवण करतले ऊसकारांक. ऊसकारांच्या रेटी वेल्यान सरकारा कडेन आदींच पेटला. संजीवनीचो गळीत हंगाम आडकला आनी आतां अनमोड घाट बंद. ऊसकार काचाबूल जाल्यात. आज खरें फॅक्टरी चालू जावपाची फाटल्या 8 दिसां भितर आनी ती आज पासून फॅक्टरी चालू जाली ना म्हणून आयज आमी येयल्ले 2 जाण. तेन्ना आयज आमी एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळे तेन्ना फॅक्टरीचें पोजिशन अशें आसा फॅक्टरी केन्ना स्टार्ट जायत तें आमकां सांगूंक शकना. तर आमचे लेबर ऑलरेडी येयले हांगासर. आयज लेबर आमचे 400 सुमार लेबर येयल्ले आसा. 2-3 फावटी वचून पणजे मेळ्ळे. पयर विजय मंत्र्याकूय मेळ्ळे आहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताकाय मेळ्ळे आसा. प्रसाद आमचो MLA सांग्या वयलो तो घेवन आमकां गेलो तेन्ना मेळ्ळे आसा. तेणी सांगलें आपण हितून लक्ष घालून तुमचो प्रश्न सोडयता म्हणून. पूण हेजेर अजून पासून कांयच आमकां उत्तर मेळना. म्हणजे ते लोकांक आमी खंयचे पेमेंट दिवपाचो. तेंचो पेमेंट पर डे एकट्याचो 300 रुपया जाता आनी ते आतां येवन आमकां त्रास करता. आमकां केन्ना ऊस आमी चालू करा नाल्यार आमकां पेमेंट दिया म्हणून. ताका लागून आमी थोडे फार आमी 1-2-3 दिसांनी वाडोवन दिल्ले आहा तांकां. जर जालें ना जाल्यार आमी एनी टायम रस्त्यार बसतले. हे आमचे सामके ठोस निर्णय आसा. शेवटची हें घेवपाचें ना. आमकां सरकाराचें सहकार्य जाय पूण तें विथीन टायम जाय. जर टायमार मेळना जाल्यार फाल्यां आमचो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. रामनगर ते अनमोड गोंयचे शिमे मेरेन हायवेचें काम चालू आशिल्ल्यान अनमोडचो हायवे येरादारीक बंद आसतलो म्हूण बेळगांवचे जिल्लोधिकाऱ्यान ही नोटीस जाहीर केल्या. केन्ना मेरेन काम चलतलें कांयच निश्चित ना. संजीवनीक कर्नाटकांतल्यान ऊस येता अनमोड हायवेन. ऊसकार काचाबूल. म्हणटकूच आयज दुसरें संकट आमचेर अशे परिस्थितीर आयज आमी काल पेपरार वाचला की आमचो कर्नाटकाचो रोड बंद जावपाचो कितें तर रुंदीकरण जावपाचें. जर तो कर्नाटकाचो रोड बंद जायत जाल्यार आमकां फॅक्टरी चालू करपाक भयंकर मुश्कील जातलें. कित्याक तो फॅक्टरी चालू करप म्हळ्यार दोनूय ऊसाचें आमचें मिलन मेळोन ऊस आमी फॅक्टरी येताली कामां येताली. आमचो फक्त गोवाचो ऊस घेवन ती फॅक्टरी चालू करूंक हें जायना अशें म्हणटा तो. पूण ते आमी गोवोरमेंट अशें मागता की आमकां थोडे तरी रिलेक्शन आमकां फक्त ऊसाचे ट्रक तितलेच आमकां येवपाक ते गोवोरमेंटान आमकां हातभार लावन आमचे शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवचे बेगीचे बेगीन आनी आमकां फॅक्टरी बेगीचे बेगीन चालू करची अशें आमी म्हणटा. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. घेऊ एक ब्रेक. मुख्यमंत्री पर्रीकराच्या हेल्थ बुलेटिनाचेर काँग्रेसीन कापास्तत असल्यार कोर्टात वचचें. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकराची चॅलेंज. मोगोक तांचे 2 आमदार फुटपाचो खंय भंय. मोगो युती पक्षा मदीं फूट घालूंक सोदता म्हूण तेंडुलकर म्हणटा. सोपटे आनी शिरोडकरा आड मोगोचे पक्षांतर बंदी याचिकेचेर तेंडुलकराची जाप. काँग्रेस पक्षाक अनेक अपील करता की तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी कोर्टान वतले भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बरखास्त करपा खातीर. तुमकां कापास्ताद आसा जाल्यार काँग्रेस पक्षान कोर्टान वचचें आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार बरखास्त करून घेवचें. काल सुद्दां मोर्चाक म्हाका दिसता तेंचे 14 आमदार उरल्या. भितरले 9 आमदार उपस्थित आशिल्ले आनी 5 आमदार येवना. हे कित्याक येवना तेजी तेंच्यांनी पयलीं चवकशी करची पडटली. आनी आमचे कडेन फोटो आसा काँग्रेस हावजान मिटींग आशिल्लें किंवां तो मोर्चा काँग्रेसीचो आशिल्लो. तो RTI एक्टिविस्ट न्ही, तो काँग्रेस पक्षाचो एक कार्यकर्तो आसा आनी ह्या काँग्रेस पक्षान ताका फूस लावन बसयल्लो आसा. तेणें कितलेय दीस उपोशण करचें भारतीय जनता पक्षाचेर आनी गोंयच्या सरकाराचेर तेजो कांयच परिणाम जावचो ना. सरकारांतले जे आमचे अलायन्स पार्टनर आसात तेंच्या भितर अस्वस्थता निर्माण करपाक लागून केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करतात.
आज आम्ही पत्रकार परिषदेच्या हातूंतल्यान सांगूंक सोदता माध्यमांच्यान आम्ही ही विड्रॉ कर म्हणून कोणाकूच रिक्वेस्टूय करचे ना, कारण त्या याचिकेचेर जें कितें करपाक जाय तें हॉनरेबल कोर्ट, आमचो पूर्ण विश्वास आसा तो कोर्टान करतले. पण हांकां ही जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे अध्यक्ष आनी बाकीचे त्यांचे पदाधिकारी हांकां तांकांय भंय पडला आसतलो की जशे 2 माजी आमदार जाले, कदाचित त्यांच्या पक्षांतल्यान अशें कितें जावं शकता काय कितें, त्यामुळे तो भंय घालपाचें काम हे आपल्या पार्टीच्या आमदारांक करता आसतले. मजगती अपक्ष आमदार मंत्री गोविंद गावडेनूय मोगोचेर फण्ण मारले. कापास्तत आसल्यार खंय मोगोन सरकारांतल्यान भायर सरून दाखोवचें. म्हाका तर दिसता की मोगो पक्षान सरकारांतल्यान पयलो भायर सरचें आनी मागीर तेंच्यांनी ही पिटिशनां फायल करची. हे कितें आसा हातूंतल्यान डायरेक्टली निव्वळ दिसता की हो ब्लॅकमेलिंग टॅक्टिक्स आसा. कारण सरकारान रावन त्याच ताटांतले खावप आनी त्याच पदां ते हळशीक करप ही तेंचे संस्कृतीक एकाचें गट बसता आसतलें. पूण भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पक्षान अशें केन्ना बसनाशिल्लें. सुभाष म्हणटा ताणें सगळें पद्दतशीर आनी कायदेशीर केलां, ताका भंय ना. पेटिशनाची कॉपी वगैरे पळोवची पडटली, तातूंत कितें आनी कंटेंट्स कितें आसात तें. आनीक ह्या बद्दल म्हाका चिंता ना की आमी जें कितें आसा तें कायदेशीर करूनच आमी कितें म्हणटा तशें दुसऱ्या पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा. आनी ह्याच मानसीक स्थितींतल्यान मनशाचो एटिट्यूड कळटा कशें कितें म्हणटा तो. हांवें सांगपाक सुज्ञा सांगणी ना लगे म्हणून ही जी आसा पळय न्ही, म्हणजे त्या सरकारा भितर रावप आनी सरकारा भितर रावूनच सरकारा कडल्यान सगळे फायदे करून घेवप आनी नंतर मागीर अशा प्रकारची मानसिकता दाखोवप, ह्या बद्दल म्हाका विशेष कॉमेंट करपाचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीक कोणाचीच खात्री दिसना, ना जुवारीच्या पोन्न्या पुलाची ना आपल्या आमदारांची. दोगूय खंय खात्रीचे न्ही. काँग्रेसीन नव्या जुवारी पुलाच्या टेंडराचो इश्यू केला. कंत्राटाचेर दुबाव, मिडियान विशय पक्षांतर आनी काँग्रेसीच्या आमदारांचेर पावयलो. उरिल्ले आमदार काँग्रेस सोडचे ना म्हूण आपूण खात्री दिवंक शकना म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार स्वता उलयला. तो मात खंय निमण्या खिणा मेरेन काँग्रेसमॅन उरतलो. I can promise on my behalf. See, I can tell that my MLAs will not go, and our Subhash Shirodkar was the party president. He has left. So I cannot dare to tell you anything unless I can assure you myself. Last 28 years I'm in the Congress party, and I will die as a congressman. So I can say that none of my MLAs will go. And tomorrow, see, Sokte that day also he said he's not going. Subhash that day also we were there with his house. He said he's not going, and then that night he left. काँग्रेसीक नव्या जुवारी पुलाचे टेंडरांत नाडपेण्णा केला म्हूण दुबाव. जुवारीच्या आदल्या पुला कडेनूय खंय सरकाराचो निश्काळजीपणा चल्ला. लोड डिस्ट्रिब्युशन इफेक्ट स्टडी जी आसा ती इमिजिएटली करपाची गरज आसा. मटेरियल डिफरन्स स्टडी, स्कीव स्टडी ही जावपाक जाय. पोर्शन ऑफ लोड बींग कॅरीड बाय डॅक, स्टडी ऑफ करोजन ऑफ स्टील यूज्ड. सो त्याचे टेस्ट इमिजिएटली करून तुम्ही सगळी प्रिकॉशन घेयात. आनी तुम्ही जस्ट नोटिफिकेशन काढून तुम्ही सावध हें करनाका की फाल्यां सांगपाक की आमी नोटिफिकेशन काडलेलें आनी आमी हेवी व्हेकल्स बॅन केल्ल्यो. जबाबदारी घेयात लोकांच्या सेफ्टीची. जो नेवो ब्रीज थंय स्टार्ट जाल्लो आसा त्या ब्रिजाची जी टेंडर प्रोसेस, वी हॅव द इन्फॉर्मेशन दॅट द टेंडर प्रोसेस इज मॅन्युपुलेटेड and compromised by altering notice inviting terms जे आसात ते कोणाक तरी सूट करपा खातीर ते चेंज हें केल्यात थोडे. आनीक some favoritism has been done. So we want that study, government should order an inquiry into the entire process of the new bridge. फातोड्ड्या फाटले ISL मॅची वेळार लेस्टर डिसोजाक पुलिसांनी केल्ले मारपेट प्रकरणाचे चवकशेचेर यूथ काँग्रेस समाधानी. ब्रेस्तारचे FC गोवा बेंगलुरू मॅचीचेर बहिष्कार घालपाचो उलो तांणी फाटीं घेतला. डे वना पासून आमी सांगताले की लेस्टर हेजेर पुलिसांचेर जर एक्शन जायना जाल्यार आमी आनी लेस्टर डिसोजाक आमच्या मागण्यानुसार जर न्याय मेळना जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी, खास करून यूथ काँग्रेस, आमी उलो मारतले म्हणून की जे मॅचीचेर बहिष्कार घालपाचो. पूण ह्यो मागण्यो आमच्यो मान्य जाल्ल्या कारणान आमी फायची जी मॅच आसा हेजेर आमी बहिष्कार घालपाचो असून कांय विचार ना, आमी तें होल्डार दवरता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 49व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाच्या इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावण गोंयच्या मराठी शॉर्ट फिल्म खरवसांत जालें. अंदू इंडियन पॅनोरमांत 26 फीचर आनी 21 नॉन फीचर फिल्म आसात. स्टेट फोकस झारखंडाचेर.
बाळाला दूध दे वाटीत, बाळाची वाटी मांजर चाटी, मांजर निघालं रागानं, त्याला खाल्लं वाघानं. इफ्फीच्या निमतान खंय प्रादेशीक फिल्ममेकरांक नवो प्लॅटफॉर्म मेळटा. Filmmakers from tribal communities, from remote communities, they are now coming forward, showcasing their talent. It's a great thing which is coming up all over India, the new platforms which have emerged. They have granted scope to the filmmakers from remote and regional areas. Next year will be the 50th year of IFFI. I wish all the best to IFFI and also to all the filmmakers and particularly to the audience, because after all it is you who watch films and that is what encourages the filmmakers and those of us who are in the government. अनुचे इफ्फीचो स्टेट फोकस झारखंड. इफ्फीत झारखंड टुरिझमाची माहिती दिवपी पोस्टर्स मारल्यात. फिल्ममेकरांक झारखंडात बरेपैकी शूटिंग डेस्टिनेशन्स आसात. फिल्ममेकरांनी झारखंडाक फिल्मांनी एक्सपोजर दिवचो म्हूण उलो. IFFI एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है. इसमें सारे नेशनल इंटरनेशनल फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आते हैं. तो एक बहुत ही बड़ा हम लोग को एक यहाँ से चांस है झारखंड के लिए कि अपने को प्रमोट कर सकें और लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे सारे लोकेशंस हैं. हम लोग काफ़ी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है. तो हम लोगों ने काफ़ी इस दिशा में कुछ किया है कि ताकि लोग आएँ, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो. बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं झारखंड में जो अदर स्टेट्स में नहीं हैं. हमारे यहाँ नेचुरल फॉल्स हैं, उसके बाद फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं. तो मैं कहता हूँ कि लोगों को आइए, झारखंड में शूट कीजिए. स्टुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकर आणि तुळशीदास च्यारी. ब्रेसारा टेबल टॉपर FC गोवा मुखार खडेघाट बेंगलोर FCचे फातोर्डे स्टेडियमार आव्हान. घरच्या मैदानार जैताची हॅट्रिक करपी सर्जिओ लोबेराच्या टीमी मुखार आता ही माळ चालूच दवरूंक पेजात कामगिरी करची पडटली हातूंत दुबावना. दुसरे वाटेन बंगळुरूचो कॅप्टन सुनील छेत्री दुखापतींतल्यान बरो जाला. तो गोवा आड खेळूंक शकता अशें बेंगळुरूचो कोच कार्लेस कद्रत म्हणटा. Al mejor equipo de la liga. Well, actually, what I think about Bengaluru, I think we are facing the best team in the league. Creo que mañana para nosotros es un reto importante. I believe tomorrow's match for us is a big challenge. Pero sí que es verdad que pienso que es una buena oportunidad en casa para conseguir 3 puntos que serían muy importantes ante un gran equipo. But I think it's a good chance to get the 3 points at home and get some advantage. Yes, he has been training the last 2 training sessions, and as far as we are concerned about that, in the last 2 training sessions there was no problem, so I hope that he can participate tomorrow. Yeah, we can say that Goa is playing a very nice football. They are scoring a lot of goals, so I think that it can be a very nice game because our mentality is also to play football and to score goals. So let's see. I think that it's going to be one of the teams arriving to the playoff, and we also will try to get that position. So I hope that it's going to be a nice show for all of us. FC गोवा 5व्या ISLन टॉपार आसा खरें, पूण कांय तांचे जे गेमीचे भाग आसा तातूंत तांकां सॉलिडिटी अजुनूय येवपाची आसा. हाकाच लागून ब्रेस्तारा बेंगलुरू FC आड जावपी गेम म्हळ्यार गॉर्जाचो स्टँडर्ड टेस्ट करपा खातीर एक रायट स्ट्रॅटेजी किंवा क्रायटेरिया आसा अशें आमी सगळे समजू शकता. कारण 5व्या ISLन टायटल कंटेंडर जावपा कडेन FC गोवाचें पावल पडलां काय ना हें आमकां ब्रेस्तारा रातीन कळून चुकतलें हातून कांयच दुबाव ना. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव स्पोर्ट्स एडिटर नीरज प्रभू, SAGच्या एथलेटिक्स स्टेडियम बांबोळे साकून प्रुडंटा खातीर. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.